Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust and tradition. Supported by Sham Institute Mangaluru, good education and great careers. Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, supported by Sham Institute Mangalore and Honeygenix. ह्या अंकड्याक तुमकां सर्व विक्षकांक मोगाचो स्वागत. हांव आसा रानल सिक्वेरा आनी येदोळ पर्यंत विक्षकांनो तुमी आमच्या स्पर्धकांक बरो पाठिंबो दिला. कसो पाठिंबो दिला? तुमी लायव्ह हांगासर हो एपिसोड प्रदर्शन जातना तुमी पळयला. तशें सांगता युट्यूबार फेसबुकाचेर हो एपिसोड येतना तांकां बरी कमेंट्स दिवन तांचो एपिसोड तुमी पळोवन तांकां बरो पाठिंबो दिला. तशें न्हय आसता तुमच्या सुतुरांतली तुमच्या कुटुंबांतली यंग गवपिन्यो हांगासर येतात. तशें म्हणटना तुमकां इल्लो अभिमान आसा. तुमकां संतोष भोगता तांकां हांगासर टीव्हीर हो ह्या स्पर्धांत भाग घेवचें पडून. देखून तुमकां सगळ्यांक एक देव बरें करूं म्हणून आशा येता. तुमचो पाठिंबो असोच आमच्या स्पर्धकांक आसूं दी आनी ह्या स्पर्धाक आनी ह्या हंताक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार. आमची वरेनरां तुमकां करता आसले बरी तुमी घरा मुस्त शिकोवन आसात म्हणून आमी खंडीत जावन पाती येता. कित्याक म्हळ्यार तांचे तावन मुस्त वरोवणी आनी नॉलेज आमकां खंडीत जावन ह्या स्पर्धाद्वारे मेळून आसा. देखून तांकां स्वागत करचो कायदो म्हजो. देखून पयल्यान पयलें आमच्या वरेनरांक बाब रोशन क्रास्ता, बाय जोशेल डिसोजा आनी बाब सायश पानंदेकर हांकां ह्या अंकड्याक मोगाचो येवकार मागता. विक्षकांनो येदोळ करता आसले प्रमाणे आमची संगीत घडणारा सबारशे संगीत घडणारा आसात. तांचे खातीरच एक सगळो रियालिटी शोच करीत. पण आतां सद्याक आमी हो हंत मात्र तांचे खातीर दवरला. संगीत घडणारा येदोळूच आमी 4 संगीत घडणाऱ्यांची पदां आयकल्लीं आसात. बाब मेल्विन पेरीस, देवादेन मिक मॅक्स, देवादेन क्लॉड डिसोजा आनी तशेंच देवादेन एरिक ओझेरियो. आनी आतां एक प्रमुख एक अप्रतीम संगीत कलाकार आनी संगीत घडणार पदां घडणार हांगासर तांची पदां घेवन आमच्या स्पर्धिकां फुडें येतात. हांची पदां आमी सदां संभ्रमांनी घरा जावन दी भायल्या संभ्रमांनी मुस्त गायन करता. कित्याक आमकां गोत्ता आसलींच पदां. आमी दोगी शेजारा, इल्लो इल्लो सोरो पियेलो, ये कात्रिना असलीं कितलींशीं पदां आसात आनी आमी गायन करता, नाचता, संतोश पावता असले पदां सांगता. तशें म्हणटना तांची पदां आज हांगासर गांवच्या स्पर्धिकां आतुरायन राखून आसात. तांची पदां आमी आयकल्यांत पण आज थोडी वेगळी पदां आयकूंक मेळात असो आमचो भरवोसो. तशें आसता ह्या अंकड्याचे संगीत घडणार आसात संगीत सम्राट बाब हेनरी डिसोजा. हांची पदां आमची स्पर्धिकां आज हांगासर गायन करतात. देखून आतुरायन तुमी राखून आसात, हांव तितल्याच आतुरायन राखून आसा. ह्याच आतुराये सवे पयल्या स्पर्धिकाक आमी हांगासर आतां फुडें आपयता. आनी हेनरी बाबाचें एका पुरबायेचें पद घेवन हांगासर फुडें सरता बाय प्रिमल मिरांदा. बाय प्रिमल, ह्या हंताक तुका स्वागत. थँक्यू. आतां तुका थीम गोत आसा खंयच्या संगीत घडणाराचें पद सिंग करूंक म्हणून तुका गोत आसा बाब हेनरी डिसोजाचें. आतां तुका सांगल्या उपरांत की तुका हेनरी बाबाचें पद सिंग करूंक म्हणल्या उपरांत तुका पयलेंच तांचे विशयान कांय झळक आसली की हे आतां सॉंग दिला हो रावंड तुका हेनरी बाबाचो दिला म्हणल्या उपरांत तांचे विशयान रिसर्च करूंक सुरू केल्ली? कशें आसलें तुजें प्रिपरेशन? म्हाका हेनरी डिसोजा म्हणटा आसतना म्हळ्यार येयले एवरग्रीन सॉंग्स आसात पळय, ये कात्रिना, ते बरें गोत्ताले. बट ताचे उपरांत हांवें म्हळ्यार सोलो सिंग करचें न्ही, तशें इल्लें रिसर्च करचें पडलें. ओके. तयारी कशी जाली ह्या सॉंगाक आतां? तयारी हांवें केदाळा आमकां दिलें पळय कंपोजर रावंड म्हणून, ते दाळात हांवें स्टार्ट केल्लें. तशें इल्लें करून प्रिपेर जालां. खंयचें पद सिंग करता हेनरी बाबाचें? दर्याच्या लारारी. बोवा पुरबायचें सोबीत पद. तुका ह्या हंताक बरें मागता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी. दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी. खंय गेलाय मोगा, खंय लिपलाय आता
दर्याच्या दर्याच्या लारा रे रावल्या रे मोगाच्या दारा रे दर्याच्या लारा सांगाता उठली ती मोगाची उतरा दर्याची लारा मारताना तुटली ती एक साली खाळसा परवाना 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 देवासानी दोन पडोकना दर्याच्या दर्याच्या लारा रे रावल्या रे मोगाच्या दारा रे ल्हानपणी मोगान पोताना बांधतेली वाऱ्यार रावळेरा जेणेची गोडसाण साकताना मुझी तुका काय परवाना पालवाना 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 मोग मोजो ससना पलवाना दर्याच्या दर्याच्या लारा रे रावल्या रे मोगाच्या दारा रे खंय गेलाय मोगा खंय लिपलाय आता आज नाही तर फाल्या मेळया रे सांगाता दर्याच्या दर्याच्या लारा रे रावल्या रे मोगाच्या दारा रे आ दे बरी करो बाय प्रिमल वो सुबीत परफॉर्मन्स आणि भोव एक सुबीत सेंटिमेंटाल आणि बरें मेलो जावन आयकूंक तसलें पोत बरें प्रदर्शन केलें हाची विशयांत बरोवणी आमची वरणां दितात कशें जालां कालें कितें तीन सांगतात देखून आमी तांचे भशेन या तुका चॉयस दितात तुका खंयच्या वरणां सुरू करूंक जाय तूं सांग म्हाका जोशल मॅम सांगले बरें तें सुरू करया बाय जोशल डिसोजा प्रिमल येस मॅम बरें जालें गायन थँक्यू मॅम आयकूंक मस्त खुशी जाली तुका बरो ताळो आसा एकत कालें गोते टू मच इज टू बॅड म्हणटात पळय तशें म्हाका भोगलें या तुवें पद सिंग करतना बिकॉज हें ऑलरेडी मस्त पॉप्युलर सगळ्यांक गोत्ता इट्स अ फील गूड सॉंग म्हणयत हें एक सॉंग आयकून भायर एक पावस आयल्यार एक कॉफी मेळ्ळ्यार एक बारी एक बेस्ट सॉंग तले तशें आयकूंक तलीं पदां ऑलरेडी मस्त फामाद जालीं पदां तुवें प्रेजेंट करतना केदाळी मस्त जागृत काय सांबाळचें तुका बरें पोटेन्शियल आसा तुका बरें तुवें वेरिएशन्स घाले ना म्हणना बट ह्या पदाक मॅच जातात गी खंयी म्हाका भोगलें तूं केदाळा तें वेरिएशन घालतलें पळय तूं मस्त तांतूच कॉन्सन्ट्रेट करनासलें खंयी ह्या पदाचो फील तो येवना तूं मस्त आतां नेक्स्ट काले वेरिएशन तें सोमा आयलें गी तुज्या मायंडार तेंत आसलें सो तुवें मस्त वेरिएशन्स घालूंक कसो न्हू खंयी पदाचो फील आमकां आयकोना तो मेळोना
ओके बट अदरवायज एक्चुअली यू आर अ वेरी गुड सिंगर. तुजे ताळो बरो आसा, तुका वेरिएशन ते तुवें कितें वेरिएशन घालाय ते घालूंक तितलें सुलभ ना. तुवें घाले ओके, थोडे मिस्टेक्स असले ना म्हणना, बट थोडे कडेन म्हाकाय मस्त पसंद जाले. स्पेशली तुवें आज न्ही तर फाल्यां म्हणटना एक तुवें स्लर घाले तो म्हाका मस्त पसंद जालो. सो तेंय तितलें इजी ना, बट त्या पदाक तें जाय गी तें फस्ट तुवें सोदून काडीचें. खंयच्या पदाक जाय ताका हें कर, खंयच्याक अलेपरा पदां तुवें प्रेजेंट करतना मस्त जागृतकाय सांबाळचें प्रिमल. ओके या गुड, तुका सर बरें मागता. बाब साईश पानंदेकर. प्रिमल बाय तुका बेस्ट गायड मॅडमीन केला. या म्हाकाय सेम फील आयलो की इट्स शूड लूक लायक आय एम इन अ बोट ऑन दर्याच्या लारा. इतलें स्मूथ आसा सॉंग. सो डोंट मेक इट नाट्य संगीत वर वी कॉल हा कसले घालून. नो, दॅट इज नॉट द रिक्वायरमेंट. सेव युअर एनर्जी फॉर सम अदर सॉंग. यू हॅव इट. सो एकाच सॉंगान सगळें घालपाक जाय अशें कांय ना टू इम्प्रेस. यू हॅव नोबडी टू इम्प्रेस. यू हॅव टू सॅटिस्फाय युअर सोल फर्स्ट. सो यू सिंग विथ द फ्लो, सिंग विथ द सोल ऑफ द सॉंग. सो ब्युटिफुली तुवें गायलें, बरें गायलें ना अशें न्ही, बट इट इज नॉट जस्टीस टू द मेलोडी वीच इज रिक्वायर्ड. सो समटायम्स माय टॅलंट ऑल्सो कॅन हार्म द मेलोडी. सो रिमेंबर दॅट. यू हॅव इट, कीप इट फॉर सम अदर सॉंग. थँक्यू व्हेरी मच. खूब तुजो आवाज खूब गोड आसा आनी खूब बरें गायलें तुवें. या 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 डोंट इम्प्रेस अस, इम्प्रेस युअर सेल्फ. बाब रोशन क्रास्ता. प्रिमल बरो वॉयस आसा तुका, रेंज बरी आसा, पोटेन्शियल आसा. हें कोणाचें वर्शन हें, खंयचें वर्शन हें? कॅरन. ओके कॅरन क्रास्ता. ओके. म्हाका काल बेजार जालें म्हळ्यार तुवें थोडे कडेन ट्युनून तूं दुसरो सिंग केलाय. तशें ना. आज तर हेंड्रे भांग आसलो ताका बेजार जाता, बिकॉज ताचे नोट्स ना ती थोडे कडेन. जर तर तूं 2 वर्स सिंग करताय ते जर तुवें सेकंड पॅराग्राफाक तूं तर चेंज करताय, इट्स ओके. आतां एकत्र पावटी हें जाल्ल्यान, रिपिटेशन नातल्यान तुवें ओरिजिनल कोण कंपोजर आसा पळय ताका ती मर्याद दिवची येता. ती तुवें तो नोट चेंज करूंकूच ना. जर तर म्हजें कंपोजिशन कोणी तो रॉंग सिंग करता म्हाकाय बेजार जातात. सो ते जागृतकाय सांबाळची आसली तुवें. ओके. आतां ते थंय येता आनी युट्यूबरांनी येता सगळें रॉंग आसा म्हणटात न्हय. आनी तें उडास जोर येता. तुवें खंयचें तूं काल तूं चेंज करताय, रिपिटेशनाक चेंज कर. तें फर्स्ट टायम मातशें एज इट इज आसा जें तें. ओके. नोट चेंज करूं नजो. इट्स रॉंग. नोट चेंज कर. तुवें इन्सल्ट केलें जालें ओरिजिनल कंपोजराक. सो तें म्हाका बेजार जालें. आतां तुजो वॉयस बरो आसा, तुका रेंज बरी आसा, तुजे कडेन पोटेन्शियल आसा. सो मिस्टेक करनाका न्ही अशें. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू. येस प्रिमल. क्रिटिसिजम न्ही तें, इट्स जस्ट स्कोप ऑफ इम्प्रुवमेंट. कित्याक म्हळ्यार आनी तूं मस्त शिकोवंक मस्त आसा. खंडे जावन तुजें पोटेन्शियल घाला म्हणून ताणें ऑलरेडी सांगलें. खंडे जावन तुका सिंग करूंक आनी तुवें घाले वेरिएशन्स पळयतना यू हॅव दॅट पोटेन्शियल. बट खंय गरज आसा खंय ना, तांणी कशें करचें तें तुका सांगलां. मोकले हाताक वेता जाल्यार यू नो वॉट हॅज टू बी करेक्टेड. सो ऑल द बेस्ट. मोकले हांता तुका सर बरें मागता. आयच्या हांता खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. संगीत सम्राट बाब हेनरी डिसोजा हाजी पदां आमी ल्हानपणान आयकून आसा, आतां जाल्यार आयकून आसा, सबारशा कार्यांनी आयकून आसा. तशें म्हणटात आमची वरेनरांनी तांची पदांची इल्लीशी जळक तांकां खंडीत जावन आसा. तांणी जावनी आयकल्यात आसतली. तांची विशयांत इल्लेशे म्हणी जाणां आसात. तशें आसतना हांव आमच्या वरेनरा कडच्यान वेता. पयले बाब रोशन क्रास्ता. बाब हेनरीची सबार पदां आसात. त्या पदां पैकी तुमचें पसंदीचें पद खंयचें आसूंक आसा म्हणून तुमी जस्ट आमकां सांगचें. म्हाका म्युजिकली फेवरेट सॉंग म्हळ्यार लोणचें सॉंग. लोणचें. ताचें जितलें चॅलेंजींग म्युजीक, बरें म्युजीक ताचें. सगळ्यांक पार्ट आसा. ड्रमराक पार्ट आसा आनी गिटारिस्टाक पार्ट आसा. मस्त बरें आसा म्युजीक तें म्हाका मस्त लायक. हय. फूल हें सगळें ती लोणच्या विशयांत
हां ते त्याच्या मागे सांगात- चेडवाची विषय आसा तें ओके चेडवान लोणचें वाडणें येवचें हां ओके थीम दितले बट वय. म्युझिकली मस्त म्युजीक इज डिफरंट लेवल ओके डिफरंट लेवल आमचें न्हू तिकशें लोणचें इल्लें इल्लें वाडटात लोणचें इट्स व्हेरी नायस म्युजीक तुमी आयकाय Music नेक्स्ट ऐकाय. लेवल म्युजीक खंडीत जावन आतां तुमी सांगल्या उपरांत आतां डेफिनेटली आतां आय वील डेफिनेटली सर्च बिकॉज म्हाका ते म्युझिकली कशें आसा चॅक करूंक जाय फॉर दॅट रिजन आमची वीक्षकां जाल्यार येता आयकल्या उपरांत कितें म्हणल्यार लोणचें हेनरी बाबान सिंग केल्लेचें तांच्या पदां पैकी हांवें फर्स्ट टायम आयकुचें तुमी सांगताना हांव फूल सरप्रायज जालो आमी एक नायट येवजिल्ली हांव आनी किंग्सली नजरत आनी जूड नोरोना MC ओके आमी त्या गाणी ऑर्गनायज केल्ली आनी आमी तें सॉंग लायव्ह खेळ्ळें ओके आनी तो म्हणलो ताचे खंयच्या नायटाकी तें सॉंग काणगो ना गे कोणें ओके म्हणून तितलें टफ म्युजीक टफ आसलें ओके ओके फॅन्टास्टीक खंडीत जावन वीक्षकांनी तुमी हें आयकचें पडटा कित्याक म्हळ्यार बाबरोशन क्लासान म्हणलें बरी टेक्निकली इल्लेशें कॉम्प्लिकेटेड आसा सॉंग चॅलेंजींग आसा तशें आसल्यार खंडीत जावन तुमी आयकचेंच पडटा येस ऑन दॅट नोट आमचे मुखेल स्पर्धीक हांगासर येता फुडें येता बाब हेनरी डिसोजाचें अपुर्बायेचें पद घेवन बाय सियान डिसोजा सियान वेलकम टू दिस रावंड थँक्यू प्रिपरेशन कशें जालां तुजें आतां आय थिंक हांव आतां ऑडिशन रावंड आनी फर्स्ट रावंड वच्चें जाल्यार वीच वन डीड यू फायंड मोर कॉम्प्लिकेटेड लायक कश्टांचे खंयचे भोगले तुका पुराय कष्ट जाल्ली पण हें बरें आसा दोनी रावंड कश्ट जाले नाही म्हणटा ओके पयले कश्टांच्या लेवलार हायेस्ट कश्ट खंयचे आहले अरे तशें सांगूंक जायना जायना गे पूण फर्स्ट सेकंड रावंडाक सिंग केल्लें पद म्युजिकली इल्लें डिफिकल्ट आहलें ओके आतां सिंग करचें मोर दॅन म्युजीक प्रेझेंटेशन प्रेझेंटेशन आनिल्लें खंयचे पद सिलेक्ट केलां तूं हांवें चेडू मुंबयचें तूं चेडू बोंबेचें तूं हांव चेडू गोंयची गोंयचे लागी लागी जालें म्हणटा गोंयचें म्हणूंक जायना कित्याक म्हणल्यार पद बोंबेचें न्ही प्रिपरेशन कशें जालां तुजें आतां प्रिपरेशन कित्याक म्हणून तुवेंच म्हळें प्रेझेंटेशनान तूं मस्त आसा म्हणून तशें आसतना कोणें हेल्प केला की तुवें कांय मिररा मुखार रावन 4-5 फावटी प्रेझेंट करन मिररा मुखार दांतोणी घेवन सिंग केला हें बरें आसा मायकाक रिप्लेसमेंट बरें आसा तुजें दांतोनी काडून तूं आतांच्या सगळ्यांक इन्स्पिरेशन तर आनी मायक नातल्यार आतां दांतोनी दोन सिंग करा सो फुली एक्सायटेड येस ओके विशिंग यू ऑल द बेस्ट थँक्यू बरें जावं थँक्यू सो मच हांव चेडू मुंबयचें म्हज्या नसपान हांव दिसता लंडनचें म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचें रे पिशें म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें हांव चेडू मुंबयचें म्हज्या नसपान हांव दिसता लंडनचें म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचें रे पिशें म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें म्हाका चेडे आपयतात हांव रस्त्यार चलताना म्हज्या फाटल्यान रावतात बसार सरताना हांव मात्र कोणाचें तोंड पळयना हांव मात्र कोणाचोय मोग करिना म्हाका चेडे आपयतात हांव रस्त्यार चलताना म्हज्या फाटल्यान रावतात बसार सरताना हांव मात्र कोणाचें तोंड पळयना हांव मात्र कोणाचोय मोग करिना हांव चेडू मुंबयचें म्हज्या नसपान हांव दिसता लंडनचें म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचें रे पिशें म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें हांव गांवांक येताना एकदम अप टू डेट म्हाका तरणाटे दोस्ताक दिवच्याक एक डेट म्हाका सैरी घेवन येतात एका बाटल्यानी
एकदम अप टू डेट म्हाका तरणाटे दोस्तात दिवच्याके घडे म्हाका सैरी घेव येतात एका पाटल्यान एक हांवें सगळ्यांकी सांगला तूं आयलो एकदम लेट हांव चेडू मुंबयचे म्हज्या नासपान हांव दिसता लंडनचे म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशे म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचे नवऱ्या लागी काजर जातेली हांव विमानार बसून दुबय वेतेली विजा मेळना जाल्यार गांवांत रावतेली दुबयच्या पैशांनी हांव राणी जातेली हांव गल्फाच्या नवऱ्या लागी काजर जातेली हांव विमानार बसून दुबय वेतेली विजा मेळना जाल्यार गांवांत रावतेली पैशांनी हांव राणी जातेली हांव चेडू मुंबयचे म्हज्या नासपान हांव दिसता लंडनचे म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशे म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचे हांव चेडू मुंबयचे म्हज्या नासपान हांव दिसता लंडनचे म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशे म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचे म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचे म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचे. सियान येस आता म्हाका सत सांग तुवें आतां हें पद कितले फावटी आयकलें हाचे पयलीं प्रॅक्टीस करतना एक एप्रॉक्सिमेट म्हाका नंबर दी कितले फावटी काय आयकलें तुवें पद आज 10 फावटी आयकलां आज 10 फावटी आयकलें हाच्या पयलीं आतां तुवें सॉंग डिसायड केल्या उपरांत एक रफली 20, 30, 50 ताच्याकी चड ती डेली ऑलमोस्ट ट्वाइस आयकलां ओके त्या लेकार एक 70 दर्यांगे अंदाजे गुंड मारयांगे आमी ओके आतां कालाक म्हणटा म्हणल्यार हें सॉंग कोणें सिंग केलें ओरिजिनली कोत्ता तुका अपर्णा नायक डॉक्टर अपर्णा नायक तुज्या वॉयसांत ऑलमोस्ट सिमिलर रिझेम्बलन्स आसा आमी बसून आयकून आमी तेंत डिस्कस करनासले वो थोडो हिंगी ऑलमोस्ट सिमिलर आयकता बाब आयकत आसतना ऑलमोस्ट द ओरिजिनल सिंगर सो दॅट्स अ कॉम्प्लिमेंट थँक्यू कोणी सारलें कितले फावटी आयकलें बरो वॉयस बसला आसता तशेंच परफॉर्मन्स तुजें तशेंच आयलें व्हेरी नायसली डन वी थरोली डेफिनेटली एन्जॉयड पूण आमी कितले एन्जॉय केला रे आमी काल एन्जॉय मात करयत फॉरेनरां थंय बसल्यान पळय तांणी काल सांगतात तें आयकाचें पडटा सो नेक्स्ट वांटो तांचें तावन बाब साईश तुमचें तावन तुमची वरवणी सायन बाय तूं गोंयांत खंय रावता वास्को रावता म्हणजे बरें उलोवचें पडलें म्हागे मावडे वास्को म्हणल्यार म्हाका एंट्री मेळपाना सो म्हाका दिसता की जेन्ना तूं पॅरा कडेन येता तेन्ना म्हाका दिसलें की यू आर लिटरली शाउटींग मागीर तुका तो वयली पीच शी वील गायड यू बेटर सो आय थॉट की इट वॉज आंगार येतालो तो इट्स जस्ट लायक सो तो जर कंट्रोल केल्लो युअर सॉंग इज परफेक्टली ओके फॉर दॅट मूड एंड द वोकल एक्सेंट ऑफकोर्स यू हॅव फूल रायट टू सिंग इन युअर कोंकणी विच एवर कोंकणी बट जो ओरिजिनली जो फ्लेवर ताका आसा तो आमचो जाता गोंयचो मातसो कोंकणी फ्लेवर वेगळो जाता पूण जो कांताराचो फ्लेवर जो येवपा जाय आशिल्लो तो आयलो ना बट देर इज नो प्रॉब्लेम फॉर दॅट यू आर फूल रायट टू हॅव युअर वर्शन ऑफ कोंकणी एंड युअर वर्शन ऑफ या सो ब्युटिफूल सिंगींग कीप इट अप थँक्यू व्हेरी मच या बायजो डिसोजा तुमची वरवणी सियान जे कितें साई सरान सांगलां तें 100% सारकें सांगलां म्हाकाय तेंच बगलें बरें म्हळें तुवें बट केदाळ हाय नोट्स आयले गे त्या दाळा म्हाका खंय स्क्रीची आयकलें मस्त एक बॉमान सिंग केलें बरें आयकलें मे बी तुका तें रीच जायना म्हूण तूं आनी किल्लें फोर्स घालून सिंग करतलें गी कालें कळोना म्हाका आनी थोडे कडेन म्हाका तुजो आवाज न्ही तुजो आय मीन तुजो हेड वॉयस मस्त एविडेंट जावन आयकतालें हाय नोट स्पेशली
एक्सप्रेशन वायज बरें केलें तुवें, बरें एक्सप्रेस केलें पद, आनी आनी तुवें एक नॉटीनेस आसा तें बरें करून तुवें सादर केलें, तें पुरो बरें आसलें. बट तें काही हाय नोट्स वताना आनी किल्लेशें ओपन सिंगींग जाय आसलें म्हूण म्हाका बगलें. आनी एक मेन करेक्शन चेडू 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 जालें. ओके, चेडू चोय तें प्रोनाउन्सिएशन तें एक करेक्शन. अदरवायज यू आर गुड, प्रेजेंटेशन वायज यू आर व्हेरी गुड. कीप इट अप. Thank you so much. बाब रोशन कडेन आसता. सियान सांगचे परस सांगून जालें दोगा आमच्या जड्जसांनी. म्हाका तूं सेकेंड पॅराग्राफ एक सिंग करून दाखयताय की खालीच विदाउट म्युजीक. हांव गांवाक येताना हांव गांवाक येताना एकदम अप टू डेट, म्हाका तरणाटे दोस्तात दिवच्याक एक डेट, म्हाका सैरीक ह्यो येतात एका पाटल्यान एक, हांवें सगळ्यांक सांगलां तूं आयलो एकदम लेट. ओके, ते लास्ट ते टू 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 आसा पळय तें आयकनातलें म्हाका व्हडोल. डे डे ये ले तशें आयकतालें. सो ते लास्टाचें इल्लेशें मस्तू न्ही, इल्लेशें दिवचें पडटा. कित्याक तूं आतां रेकॉर्डिंगाक गेल्यार पळय तें मस्त प्रॉब्लेम जाता. तशें म्हाका तें क्लियर करूंक जाय आसलें तितलेंच. अदरवायज क्यूट परफॉर्मन्स. आनी काल ताणें सांगलां पळय, काल तुवें चड खंयचें काम करीचें तें ताणें सांगलां. सो तातूंत तूं वर्क कर. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you. कन्स्ट्रक्टीव फीडबॅक मोकल्या रावंडाक तो डेफिनेटली वेशी जाल्यार खंडीत जावन हें यूज पडटा. आनी बरें परफॉर्मन्स. वॉट एवर यू हॅव डन गूड जस्टीस टू इट. बट करेक्शन्स डेफिनेटली आसात. कालें करूंक आसा, यू नो वॉट टू डू नाव. बट ह्या रावंडाक बोवा पुरबायचें परफॉर्मन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट Thank you so अँड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट रावंड. बाब रोशन क्रसान ऑलरेडी सांगलें आमकां तांचें मोगाचें पद, हेनरियाबाचें पद आसा लोणचें म्हण. आतां बाय जोशाला कडेन सारीचें म्हाका तिचें पसंतीचें पद, कित्याक म्हणल्यार साबारशीं पदां आसात आमच्या हेनरियाबाची. तिचें पसंतीचें पद खंयचें आनी कित्याक? रोशल बाय तुमी सांगचें. म्हजे पर्सनल फेवरेट्स दोन आसात. एक ये कात्रिना आनी एक दर्याच्या लारांनी. दर्याच्या लारांनी हांवें कितले पटी सिंग केला म्हाकाच गोत्तू ना. हांव पयलीं ऑर्केस्ट्रान सिंग करतना मस्त पटी सिंग केल्लें आसा. इवन हर एक आतां जाल्यार ऑर्केस्ट्रान तुमी पळयल्यार बायला सॉंगांत ये कात्रिना एजस ये कात्रिना नासतना बायला सेशनच कंप्लीट नासलें बरी फील. हेनरी अब मुळांत बासरीकट्टे गांवचो. सो म्हजे मुळी बासरीकट्टे, म्हजो आब आनी व्हडली माई बासरीकट्टेची. तशें जाल्यार बासरीकट्टेन आमचे खंयचे फॅमिली इव्हेंट आसल्यार ते येतात आनी तांकां पर्सनली हांवें तशें फॅमिली आमच्या फॅमिली फंक्शनांत हांवें तांकां पळयल्लें. ताजे उपरांत लास्ट इयर दायजी दुबयतावन एक इव्हेंट जाल्लें 25th सिल्वर जुबली. ताका म्हाका एक अवकाश मेळिल्लो. म्हज्या भुरग्यांक हांवें ट्रेन करूंक एक हेनरियाबाची एक मेडली, तातूंत एक 16 पदां हाची मेडली आसली. हेनरियाबाचे टॉप सॉंग्स एवरग्रीन्स पदांची मेडली. आनी तें हांवें सांगाता एक 70 भुरग्यांक सांगाता घालून ती मेडली प्रेजेंट केल्ली. वय सो आज हें बॉम्बे चेडू बॉम्बेचे पुरा सॉंग आयकताना म्हाका तेन्त उडास आयलें, म्हज्याच भुरग्यांक उडास आयलो आनी बरें करून सादर केल्लें म्हज्या स्टुडंट्सांनी. आनी तें परफॉर्मन्स पळोवन म्हाका हेनरियाबान मेसेज घाल्ली आसा की बरें जालां, थँक्यू म्हजी सॉंग्स हें करून एक मेडली म्हाका एक डेडिकेट केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणून. आनी मेडली आमकां सिक्वेन्स करून दिल्लें तर संजू बाबान. वय ताका एक देव बरें करूं. या वापर बाय. आतां ही पदां आमी 16 वजन आयकलींच पदां, तरी एक मेडलीन घालचें म्हळ्यार एक सुलाभाचें काम न्ही. 70 भुरग्यांक म्हळ्यार सुलाभाचें काम न्ही. तरी जावं हेनरियाबानी पदां दिल्ल्यान आमकां हिंगासर मेडली गावंक मस्त सलीस जालें. हे एकात्रीना खंडीत जावन आमी बायला सिंग करतना ते पदाक येवचे वायब म्हणटानात चिंते एक 2-3 पदां बायला जावनतात कोणी नासनात. हे एकात्रीना म्हणटाना सगळें उठून येवन कशें म्हणून तोंडांत आनी आमी पॉज केल्यार नेक्स्ट लायन तांकां गोत्ता घालें सिंग करचें म्हणून ते सिंग करतात. सो एका पुरबायचें पद बाब हेनरी डिसोजाचें, देव बरें करूं तुमकां. आनी आतां मुखेल स्पर्धीक बाब हेनरी डिसोजाचें आनी एक अप्रतीम पद घेवन हांगासर फुडें येता रॉल्विन मॉरिस. रॉल्विन मॉरिस, येस सर. फूल सेट जावन सस्पेंडर माथ्यार देवानंदाची टोपी, आतां सुटकेस खंय भायर सरलाय? मुंबई. बॉम्बे भायर सरलाय.
जाऊयात मुंबईचे पॅकिंग तुझे आणि तुझे एटायर पळयतना फूल सेट जाले बरें दिसता. हेनरी सॉंग सिंग करूंक तूं हेच्या पयलें खंडे जावन हेनरी पदां सिंग केल्यान आसतलीं. ताच्या विशयांत कांय म्हणी गोत आसा की तुका काय आयकलां की तुज्या फॅमिलीत हांवन फ्रेंड्सांत हांवन हेनरी बाबा विशयान कांय म्हणी गोत आसलें तुका ह्या रावंडाच्या पयलें? म्हणजे सांगचें तर हेनरी बाब एक फामाद गावपी आनी एनर्जेटीक सिंगर म्हणून रायट. तांचे ते एनर्जी लायक कंपेर करूंक जायना. सो उडोवन नासून म्हणल्यार बरी नेक्स्ट लेवल तांचे परफॉर्मन्स आसता. सो ते मस्त खुशी जाता पळोवंक, लोकांक एट्रॅक्ट करता. सो मस्त एट्रॅक्टीव आनी एनर्जेटीक परफॉर्मन्स म्हणून येता. कळ्ळें जावं. आतां बॉम्बे भायर सरलें म्हळें तशें म्हणटा नांव चिंता तुज्या पदाचें नांव बॉम्बे शहर म्हण चिंता. हय तें तूं सांगताना कळ्ळें ती म्हाका. जावं दी प्रिपरेशन 100% जालें म्हण चिंता. रेडी आसाय? वय एक्सायटेड दिसताय ऑलरेडी. स्मायल करता म्हळ्यार कॉन्फिडंट आसाय म्हण जालें. बरें हातून राखून आसात आमी सेकंडार राखून आसा. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. सांगचे की ते हाय हाय मुंबई शेराचे देखता देखता काळीज मोजे डान्स मारताले. मुंबई पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताले. कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक सांपडले. सांगचे की ते हाय हाय मुंबई शेराचे देखता देखता काळीज मोजे डान्स मारताले. मुंबई पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताले. कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक सांपडले. हालून दोलन सोबीत चेडवा मुकल्यान येताना. राखून रावलेले तरणे चेडे फाटल्यान धांवताना. एकसुरी आसची मोगाक सोदून रस्त्यार भोंवताना. सांगत नासता मुंबई रावल्यार येवंक कोण दुसरे ना. हालून दोलन सोबीत चेडवा मुकल्यान येताना. राखून रावलेले तरणे चेडे फाटल्यान धांवताना. एकसुरी आसची मोगाक सोदून रस्त्यार भोंवताना. सांगत नासता मुंबई रावल्यार येवंक कोण दुसरे ना. कामाक लागून हाय हाय मुंबई पावल्लो. करचें कितें हांव मी त्या मोगाक सांपडलो. सर सर वेतालो. डान्स पिक्चर म्हणून सायबा बेकारच उरलो. डियर डार्लिंग मुना नसता कोणी उलयना. हॉटेल पिक्चर नासता कोणी हालाना. सांबाळ घेवन सोलो अजून घरा येताना. कोणी एकलें भेटलें तर ताका संसार दिसाना. डियर डार्लिंग मुना नसता कोणी उलयना. हॉटेल पिक्चर नासता कोणी हालाना. सांबाळ घेवन सोलो अजून घरा येताना. कोणी एकलें भेटलें तर ताका संसार दिसाना.
सांगचे की ते हाय हाय बॉम्बेच्या चेडवांक देखता काळीज मुजे डान्स मारताले बॉम्बे पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताले कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक सांपडले सांगचे की ते हाय हाय बॉम्बेच्या चेडवांक देखता काळीज मुजे डान्स मारताले बॉम्बे पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताले कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक सांपडले. रॉलन मॉरिस येस सर. बॉम्बे गाडी ಬೈಸರ್ಲಿ वय ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ರೋಸನಲ್ಲೇ ಲೈಟರ್ ಮತ್ಸಗಂಧ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾರले बरें जालें मोदे काही मागीर पार्टी आयल्या मागीर लोकमान्य तिलकाक बरें असलें मात ओडना गायनांनी बरें जालें स्टार्टींग जावन तुवें एंट्री केल्ली रीत तुजें एटायर प्रेजेंटेशन बरें जालां ओके इल्लें मोदें जालें ओडना प्रॉब्लेम तें जालें आतां तें कालें आसल्यार आमची वरेनार सांगता तें सोडून सोडता टेन्शन करनाका ओके परफॉर्मन्स बरें जाला बरें जालें आनी कितें आसता ताचे इल्लेशे करेक्शन्स कितें आसा नेक्स्ट रावंडाक आमी प्रिपेर करयात न्ही येस सर. ओके सो आतां पयली वरवणी बाबरोशन आसता तुमचें आतां रॉल्विन येस सर. तुजी सुटकेस तुजी ड्रेस पळयता बारीक कशी जाता बॉम्बे पावल्या बरीत आसा हां बरें प्रदर्शन तुजें बरें सिंग केलें मोदें कोणगी चेडूं मेळ्ळें कालें लिरिक्स विचारलें अशीं हां बॉम्बे पावल्यांत बट ओके बरें परफॉर्म केलें आनी या सॉंगाचें म्युजीक आयकता आमचें कोंकणी बरी ना डिफरंट आसा तें म्हाका हेंट्री बाबान म्हाका सांगलें ताचे कडेन सॉंग आसली ताणें कंपोज केल्लें ताका म्युजीक करूंक जाय आसलें तशें तेका त्या फ्लॅटांत सदां प्रॅक्टीस केली आयकतालें गे ताका म्युजीक कोण खेळटा वायलीन खेळचें बरें आयकता गे मागीर वो गेलो खंय ती वेताना ते म्हाका खंयच्या स्टेटाचे गुतना तशी नॉर्थाचे ते अवकाश सोदून आयले बॉम्बे गुता न्हय अवकाश सोदूंक येतात मग चान्स मेळटा तशें आयिल्ले ते खंय मेळटात म्हणून तशें मागीर तांकां एप्रोच जालो खंय वो मागीर ताचे सॉंग दिले तशें तांणी कंपोज केल्लें म्युजीक हें तें तशें आमचें कोंकणी बरी ना तें सो तें फिल्मी मुवी बरी बॉलिवूड स्टायल बरी आसा ते लायव्ह ड्रम्स ते गिटार ट्रम्पेट्स वायलिन्स तें पुरो मिक्स करून ताणें म्युजीक केलां जस्ट तुका इन्फॉर्म करूंक मात लोकांक कळोवन दिवचें ताणें सांगली स्टोरी तशें ओके बरें परफॉर्म कर ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू सर. बाय जोशल डिसोजा रॉल्विन येस मॅम. प्रेझेंटेशन वायज 100 मार्क्स तुका थँक्यू. फुल मार्क्स. तुजे मूव्ज काले ते 1917 तशेंच डान्स करताले न्हू ते बरें करून केलें म्हाका मस्त खुशी जाली. म्हाका बघता हेनरी आब ताज्या 20s असोच दिसतालो कोणा ताजें फिजीक पळयल्यार आमी चिंतलें लास्ट तूं सुटकेस म्हणे ओपन करताय कोणा म्हणून. रॉल्विन काले सांगचें प्रेझेंटेशन बरें आहलें सांगलें तुजें डान्स आनी पुरो बरें आसलें बट खंय गे एंटायर पद हांवें कन्सिडर केल्यार तुका हो स्केल कम्फर्टेबल नातलो म्हूण म्हाका बगलें. एक हाफ नोट या एक नोट तुवें चडयलो जाल्यार तुजें कम्फर्टेबल झोन जातें कोणा बिकॉज तें तुका लोवर नोट्स मस्तू येता जाल्यार तें तुजें सिंगिंगांत एक्सप्रेशन येवना. आतां आमकां खंयचोय स्केल खंयचेय पद तुवें काण गेल्यार कम्फर्टेबल रेंजार आसल्यार मात्र तुका बरें प्रेजेंट करूंक जाता. तुवें 10th पद 1-2-4 स्केल हाय सिंग केल्यारय तुका एक्सप्रेस करूंक जायना 10th 4 स्केल लो सिंग केल्यारय तुका जायना देखून तुजें कम्फर्टेबल रेंज ओरिजिनल स्केलार सिंग केला गी तुवें वय हांव चिंताचें की 1/2 नोट या 1 नोट तुवें सो इल्लेशें इनक्रीज केल्लें तर आनीक सुपर्ब जातें. ओके हो ना बेजार पावो नाका मदें एक कडेन सुकलें तें तुका कळ्ळें वय मग सो ओवरऑल मस्तू बरें आसलें बट म्हाका एकच बगलें की तुजें स्केल तुवें करेक्ट चूज करूं नाय म्हणून. ओके व्हेरी गुड रॉल्विन. थँक्यू. बाब सायश फर्नांदेकर. रॉल्विन बाब तुका एक्झॅक्टली ताणें कितें तें सांगलां. कितें आसता की पीच जी आसता ती जण एकल्याली वेगळी आसता. जें म्हाका लो पीच लागता तें थोड्यांक तें तशें नासता और म्हाका जी हाय लागता ती लायक से शंकर महादेवन आनीक बाकीचे जे सिंगर जे आसात आमकां ते बॉब किळांच मारची पडटा दे आर जस्ट कम्फर्टेबल वीथ दॅट स्केल म्हणजे तशें आसता. सो म्हाका अजून दिसता बिकॉज दीस सॉंग रिक्वायर्ड अ लिटल हायर पीच ती पळय जोश आसा. आतां ओरिजिनल सिंगराक तें कम्फर्टेबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हीम दॅट इज द हायर फॉल
But you can experiment because you can go higher. So you can go higher. खूपशे सिंगर असे असतात जे स्टुडिओ भितर हाय पिचीन म्हणटात, बट लायव्ह शो एक नोट सकल म्हणटात किंवा 2 नोट सकल येता किंवा वेगळे पिचीन म्हणटात. कित्याक एक स्टुडिओक एक वेगळें सिंगींग जाता आनी लायव्ह एक वेगळें सिंगींग जाता. की म्हाका दिसता की तुवें जर हें पद मॅडमीन सांगलें तशें एक पीच एक नोट वयर म्हणिल्लें, इट वूड हॅव बीन मोर इफेक्टीव. कित्याक तुजे कडल्यान आयकता आसतना आमकां तें खूब लो दिसलें. आतां लो येता तो सॉंगाचो पळय मूड आसा ताजेर इफेक्ट जाता, मागीर तें डलशें जाता. वेरेज तूं बॉम्बे वचून सारको मजेकन आयला तें दिसना. सो नेक्स्ट टायम आपली एक पीच फिक्स कर, वेर यू कॅन रीच आनी वेर यू आर कम्फर्टेबल, असली घेतना पदां. येस सर. या बाकी तूं सिरियस सॉंग्स ऑर बाकीचे सॉंग घेता, देन यू आर इज अ परफेक्ट वॉयस फॉर दॅट. लायक हाव मुकेश यूज टू सिंग, तसो तुका आवाजान तुका ती दर्द आसा. बट दीस टायप सॉंग्स मातशे वयर वच, दे लूक नायस. या येस रॉल्विन, ते काय न्ही बरें जजमेंट दिलें आनी तुका सांगलें कालें करेक्ट करयत म्हणून. सो ह्या अंताचें परफॉर्मन्स तुज्या प्रेझेंटेशनाक हांव जाल्यार 120 दितात आनी 100 दिता, 120 दिता तुका, 20 म्हजे लेकार चड तुका. बट मुखल्या रावंडाक तुका सर बरें मागता अच्छे की उत्तम रितीन प्रदर्शन तयार जावन दी असं सांगता प्रदर्शन या दी. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आमचे दोगी वरेनरा तांणी तांचे पसंतीचे पद सांगले. बाब साईशा कडेन आतां विचारचें पडटा, कित्याक म्हणल्यार तांणी हेनरी बाबाचें पद आयकलां की ना म्हाका इल्ली क्युरियोसिटी आसा. तशें म्हणटना तांचे लागींच विचारून घेवया. बाब साईश, तुमी हेनरी बाबाची खंयची पदां आयकल्लीं आसात गी? ह्या पॉप्युलर पदां पैकी आमी मेन्शन केल्ल्या पदां पैकी खंयची कोणी आयकल्लीं आसात गी? हेनरी बाबाची पदां आज म्हणजे आयचे तारखेक इन 2026 येस आमच्या गोंयांत म्हजे एक फ्रेंडाचे चली आसा, शी इज जस्ट 2 years old. बट तें ये कात्रिना सॉंग लायल्या बगर ताजो दिसूच वचना. गाडयेन बसले की शी सेज ये लाय. सो दॅट इज द इम्पॅक्ट ऑफ हेनरी बाबा. हेनरी बाबाचो गोंयांतूच न्ही तर मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीकय खूब इम्पॅक्ट आशिल्लो. आनीक एक पद म्हाका दिसता तुमी सगळे मिस जाता, तें म्हजें फेवरेट आशिल्लें ल्हानपणान. गाडी घेवन जात्रेक वयता, गाडी घेवन जात्रेक वयता. नाव दिस इज द फोक पॅटर्न. तो हेनरी बाबान अशे तरेन वापरलो आनी जगभर केलो. सो तुवें जर मॅडली म्हणलें न्ही, दीस आर ऑल द सॉंग्स कनेक्टेड. ये कात्रिना आमी दोगूय शेजारा, गाडी घेवन जात्रेक वयता. दिस इज वॉट द कोंकणी मनीस इज. येस कोंकणी मनशान आतां पर्यंत जगभर आपलें संगीत पावयलें आनी संगिता तर्फेच गोंयकार एक्सेप्ट जाता. आमी गोंयकार म्हणलो की जावं कोंकणी मनीस म्हणलो की एवरीबडी वेलकम्स अस येस बिकॉज म्युजीक इन अस. एंड आय हॅव ऑलवेज ऑब्जर्व की आमकां पंडीत भास्कर चंद्रावरकर सांगतालो की इट इज द कोंकण बेल्ट वीच हॅड इट्स फर्स्ट पियानो लँडेड. तूं इमेजीन कर पोर्चुगीज कमिंग विथ पियानो एंड लँडींग इन Konkan belt itself, yeah. So this is the impact on music. ते कितें आसतालें पयलीं द राजा महाराजास यूज टू सिट ऑन द वयर तेंगेले आसन आसतालें एंड ऑल द म्युजिशियन इंडियन स्टायल म्युजिशियन वेर सिटींग डावन विथ तबला हार्मोनियम वॉट एवर सतार ते लो लेवल सकल बसताले. वेन पियानो लँडेड, पियानो वयर बसून वाजयता, ही बिकेम इक्वल विथ द किंग. दॅट वॉज द बिगस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट. That was the biggest respect to a musician. Yes. In fact, the harmonium, French, जो आमी पायपेटी म्हणटा, was also a instrument wherein the player was sitting like this and by with foot used to play. But because of that hierarchy म्हणटा ती आमी राजा आनी हे, it was changed. Even फ्रांसात असली पेटी ना हार्मोनियम सकल बसून वाजोवपाची. That was made because that it made a bad impact on the king. I'm the king. I'm supposed to sit. You are down there. So this is piano, and this is what made the revolution in music. Music as well. Yeah, and hats off to people like Henry Babi. जाणे कोंकणी मनशाचो आवाज
मुंबई गाजयलो मुंबई गाजयलो, yes. जगभर गाजयलो रादर जगभरच म्हणून की त्यामुळार हांगातावन तांणी सुरवात केली Yeah. आनी ह्या गांवांतावन मुंबई ते गेले मुंबईतावन मुंबईची ती मातशी पदां तरी सगळे गांवभर सगळे संवसारभर लोक तो खंडीत जावन सिंग करता आजून पर्यंत जाल्यार देखून हेनरी बाबाक आमी हाचे खातीर खंडीत जावन देव बरें करूं म्हणून घास येता. आनी आतां आमच्या तिगी वरिनारांनी ऑलरेडी सांगलें तांचे पसंदीचे हेनरी बाबाची पदां खंयची म्हणून आनी तांचे सांगात आसो संबंद कितें आसा सकट तांणी विस्तार रितीन सांगलें. हाचे सोवे आमच्या मुखल्या स्पर्धिकाक हांगासर फुडें आपयता. बाय वियोला मेंडोन्सा. बाय वियोला मेंडोन्सा, वेलकम टू दिस राउंड. थँक्यू. आतां बाब हेनरी डिसोजा भशेन तुका कांय म्हणी नॉलेज हाच्या पयलीं आसली की ह्या हो राउंड तुका सांगल्या उपरांत तुवें तुजें रिसर्च सुरू केलें लायक सोदूंक ह्या दुसऱ्याक डिसारूंक हेनरी डिसोजा कोण आबा म्हूण विचारूंक हें सुरू केलें. वय ॲक्च्युली मस्त फनी स्टोरी. हेनरी डिसोजा म्हणटाना रिसर्च करताना म्हाका हे कळलें की 2 हेनरी डिसोजा आसात. एक हेनरी डिसोजा आनी एक हेनरी टी डिसोजा. टी डिसोजा. मागीर थंय कन्फ्युजन आता ह्यो खंयचो हेनरी डिसोजा म्हणून मागीर फायंड आवट कर ना कळलें की फेमस सॉंग्स आमी दोगी सजारा ये कत्रिना पुरा तांचींत म्हणून अशें म्हाका मस्त खुशी भोगता आज हांव तांची सॉंग गरासो दिवो सिंग करना. ओके, गरासो दिवो तुवें सिंग करता आसा. ओके, मी सॉंग तुका चॅलेंजींग बोगलेंगी लायक आतां तुका हेनरी डिसोजा कोंकणी सॉंग्स म्हण घाल्यार सबारशी पदां येते आसली आनी तातूंत सिलेक्ट करूंक मस्त ऑप्शन्स आसले तुका. वाय दिस सॉंग आउट ऑफ ऑल ऑफ द सॉंग्स? ओके, सो हांवें सर्च करताना म्हाका फिमेल सॉंग्स म्हण मेळ्ळी 3 मात्र युट्यूबार. ओके, आनी तांतूं हांवें फर्स्ट सिलेक्ट केल्ले चेडू मुंबयचे, बट ते दुसऱ्यांनी काणयल्ले जाल्ल्यान हांवें सेकंड ऑप्शन हे दवरलें. आनी हे तुमी पळोवंक गेल्यार डुएट जावन आसा मोदें. सो बट आय थिंक हे इल्ले बरे सॉंग लायक स्लो जावन आनी मस्त ब्युटिफूल आसा. येस, 100%. कित्याक म्हळ्यार आमी सबारच्या कार्यानी गायन केलां तशें म्हणटाना इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल सॉंग अँड आय होप यू डू जस्टिस टू दीस सॉंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. बरें जावं. तुल्लास बोला बोती वारी वाळला दोगांच्या काळजांतरे मोगान गोटेर बांदला काळजान तुल्लास बोला बोती वारी काळजाचो तू तो घराचो दिवो तू तो मोगाचो कांबो तू तो एडवेन म्हज्या मोगाचो काळजाचो गोंडो तू तो घराचो दिवो तू तो मोगाचो कांबो तू तो एडवेन म्हज्या मोगाचो. सन्याची रात मोगा स्वप्नांती मेळ म्हाका सदांच रे हांव तुका दुसरो संवसार नाका. सन्याची रात मोगा स्वप्नांती मेळ म्हाका सदांच रे हांव तुका दुसरो संवसार नाका. काळजाचो गोंडो तू तो घराचो दिवो तू तो मोगाचो कांबो तू तो एडवेन म्हज्या मोगाचो काळजाचो गोंडो तू तो घराचो दिवो तू तो मोगाचो कांबो तू तो एडवेन म्हज्या मोगाचो.
बाय वियोला, बरें करून गायन केलें तूं. थँक्यू. व्हेरी नायसली परफॉर्म्ड आनी बरें एन्जॉय करनासलें बरें दिसतालें परफॉर्मन्स. सो प्रिपरेशन आनी तुवें केल्लें पदाक जस्टीस जाला म्हण येत न्ही. वय आनी हेनरी डिसोजा सर यशत परफॉर्म करून सिंग करता. सिंग करतात. तुवें पळयलां तांचे व्हिडियोज पळयला. फंटास्टीक. ओके, सो प्रिपरेशन तुजें बरें जालां, बरें करून केलां. आतां परफॉर्मन्स कशें जालां हाच्या विशयान सडीत आमच्या वरेनार जाता आमी आयकुया. बाय जोशेल डिसोजा तुमचें तान सुरू करता. वियोला, येस मॅम. बरी एनर्जी आसली तुका परफॉर्म करतना. बरें डान्स केलें तुवें, खुशी जाली म्हाका. थँक्यू. हें पद एवरग्रीन चकडांकी आमकां गोत्त आसा आनी स्पेशली तें तूं तो एडवीन म्हज्या मोगा म्हणटाना म्हाका उडास आयलो. हांव ऑर्केस्ट्रान सिंग करतना कोण म्हजो को सिंगर आसलो ताणें म्हणचें एडवीन म्हणनाक म्हजें नांव म्हण जायतें म्हण. सो तें उडास आयलो म्हाका. हें पद एक फ्लोवर हेजें कशें उदक वळटा पळय त्या टायपार हें तुवें सिंग करीचें. म्हाका खंय तुवें कट 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 करून सिंग केल्ली बरी, साबून सिंग केल्ली बरी म्हाका बगतलें थोड्या पार्ट्सान. ओके, ते फ्लो येजे सिंग करतना. काळजान तुल्लास भरला, भोवती वारे वळला, त्या टायपार येजे म्हूण म्हजें बघप. ते खंय इल्लेशें कटकट जाल्लें बरी बगलें. आनी पिच्चींग सांगचें तर वस्तू कडेन पिच्चींग इश्यूज आसले. इवन एंड नोटी तुवें पिक्चर एंड करूं नाय, लास्ट असो म्हणलो नोट. ओके, या आनी कितें तुवें प्रॅक्टीस करीजे, तुका जाता ना म्हणून ना, प्रॅक्टिसाची गरज आसा तुका जायते. बरें म्हणटाय ताळो बरो आसा, बट तुवें प्रॅक्टीस केल्यार तुका आनीक बरें करून म्हण येता. ओके, ऑल द बेस्ट वियोला. बाब साईश पानंदेकर. Viola bhai, you presented in such a way. आता टेक्निकल सांगल तें भायर उडयनाका, the pitch and everything, you should note that. But you have a skill of presenting. म्हणजे तुझे गिफ्ट रॅप बरें आशिल्लें. So thank you very much and keep it up. This is how when live show is there, you have to present. So you have to make everybody listen to you. And that you have. Thank you, sir. Look at me, listen to me. कोण असं नाही असं कर म्हणा. Like that. And nicely dressed as a performer, you have come here and performed. Thank you very much. Yeah. बाब रोशन क्रास्ता. वियोला, येस सर. बरें परफॉर्म केलें आनी जोशल मॅमान कालें सांगलें तें उडास दवर आनी वय बरें जालें. पळोवंक खुशी जाली. लास्ट टायम खंयचें सॉंग सिंग केलें पयलींच्या रावंडार? आबोल्या. हांवें कालें सांगलें गे कमेंट. ट्रेनिंग काडूंक यशवंत सर कडेन. ಯಶವಂತ್ ಸರ್ ಮೇಳೋ ಮಗ ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಣಾಲು ವಿಯೋಲಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಮುಣಾಲು ಮಗ ಗುಡ್. हांवें सांगलें तुवें तें काण गेलें आनी गेलें इट्स गूड. तुका हेल्प जाता तें. ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू सर. So Viola, happy with the comments? Yeah. Okay. I'll improve. Improve. Of course. कित्याक म्हणल्यार तांणी सांगलें तांचे एक्सपिरियन्स आउट ऑफ दी एक्सपिरियन्स आनी तांणी सांगलें मोतीन दवर मुखल्या रावंडाक खंडीत जावन तुका करेक्शन करचें जाल्यार इट इज गोन बी व्हेरी हेल्पफूल फॉर यू. आनी तुवें बाबू रोशनान आदल्या रावंडार घालां सांगलें तें घेवन यू टूक हिज एडवायस आनी यू वेंट अहेड. सो कुडोस टू दॅट. आनी ह्या रावंडांत परफॉर्मन्स भारी बरें जालें. मुखल्या हांताक तुका सर बरें मागता. थँक्यू. ह्या परफॉर्मन्सा सवय हो आंकडो आमी हांगासर आतां संपोवंक आशा येता. आमच्या तेगी वरेनरांक परत एक फावटी देव बरें कर म्हणून आशा येता. बाब साईश पानंदेकर, बाय जोशेल डिसोजा आनी बाब रोशन क्रास्ता. बऱ्यांतली बरी वरणी तुमी केल्या आनी आमच्या स्पर्धिकांक तुमी पाठिंबो दिला, तांकां तुमी गायडन्स दिला. तुमकां देव बरें कर म्हणटा. संप्रदाय प्रमाणे परफॉर्मर ऑफ द वीक आनी जेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक आमी हर एक हफ्त्यान दिता. पूण आयच्या दिसा आयच्या ह्या आंकड्यांत कोणी परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन येवना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या चारय स्पर्धिकांक इम्प्रूव करून कितें करी जाय म्हणून आमच्या वरेनारांनी सांगलां. तशें म्हणल्या उपरांत आयच्या परफॉर्मन्साक ह्या हफ्त्यांत परफॉर्मर ऑफ द वीक म्हूण आमी कोणायकी दिते ना. तांचे मुखल्या हंताक तांचे परफॉर्मन्स पळोवन मागीर आमी फुडें सरतले. देखून हाचे सवय हो आंकडो आमी हांगासर संपयता. संगीत सम्राट हेनरी डिसोजाची सबारशीं बोदां आसात. तांचे विशयान थोडी जनवाय तुमकां मेळ्ळ्या. हाची की सडीत जनवाय तुमी खुद्द जावन घे जाय. कित्याक म्हळ्यार अर्लेज संगीत घडणार आतां
थोडीशी वेगवेगळी पदां तुमकां आयकूंक मेळटात आसात म्हणून तुमकां दाखोवच्याक दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगरान हो एक आंकडो तुमचे खातीर दवरलो आसा. देखून आमच्या स्पर्धीकांनी बरी उमेद घेतल्या. तुमकां ह्यांचे तावन सबारशी जावन वायखंडीत जावन मेळ्ळ्या. थोड्या संगीत घडणारा विशयान आनिल्ले चड माहीत तुमकां मेळ्ळ्या. देखून हीच माहीत आनी की चड तितली जोडूंक तुमी ट्राय करा म्हणून हांव सांगतेस हांगासर हो आंकडो संपयता. निरंतर मनोरंजनाक पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.